हांव सद्या दिवचलच्या मुस्लिम वाड्याचेर आसा. तुम्ही पळोवपाक शकता म्हाजे फाटले वटेन एक उदकाची पायपलायन फुटिल्ली आसा. भर रस्त्याक कुशीक ही पायपलायन फुटून हे पायपलायनींतल्यान उदक व्हांवून ताची नाशाडी सद्या सुरू आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयतारा दनपारा ही पायपलायन फुटिल्ल्याचें कळटा. ही पायपलायन नेमकी कशी फुटली तें मात अजून कळूंक ना. मात जे सुवातीचेर पायपलायन फुटल्या थंय सद्या रस्तो रुंदीकरणाचें काम चालू आसा. हे काम करतना घडये ही पायपलायन फुटली आसूं येता असो एक अदमास आसा. आयतार आशिल्ल्यान सांजे मेरेन ही पायपलायन दुरुस्त करपाक कोणूच येवंक नाशिल्लो. ताका लागून दनपारच्यान सांजे मेरेन शेकड्यांनी उदक व्हांवून ताची नाशाडी जाल्ल्याचें दिसून आयलां. फाल्यां सोमार मेरेन ही परिस्थिती अशीच उरतली की काय असो एक प्रस्न लोकां मदीं उप्राशिल्लो आसा. आतां पळोवचें पडटलें संबंदीत खातें केन्ना हाची दखल घेवन ही पायपलायन दुरुस्त करता ते. तो मेरेन शेकड्यांनी लिटर उदकाची नाशाडी जातली हें निश्चित आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.